Jeremias chapter 47 फिलिस्तीकारां आड बाकीत. फारावन गाजा नगराचेर आक्रमण करचे आदीं हें सर्वेस्पराचें उतर फिलिस्तेकारां विशीं जेरेमियासाक पावलें. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, पळयात उत्तरेंत हांव उदकां वयर चडत आसात. हीं उदकां उरपत भरोन ओतता तसले नदीचो लोट जावं येता, आनी ती नोद आख्खो देश आनी देशांत आसा तितलें बुडयता. मुणगे ताची नगरां आनी नोंगरांनी रावता तो लोक वेगान धांवपी तांच्या घोड्यांचेर खूर ताप ताप करून घडघडटात. तांचे रथ बोबाळ करून येयात. आनी तांची चाकरां किरकिरी करून घुंवतात. हो सगलो आवाज त्या लोकांच्या कानार पडटाच लोक आदार मागून व्हडल्यान बोब मारता आनी देशांत आसात तितलीं रुदन करूंक लागतात. बापूय आपल्या भुरग्यांक विसरतात, तांचे हात गळगळटात, कित्याक सगल्या फिलिस्तीकारांचो नाश करचो तो दीस पावलो. आनी तिराक आनी सिदोनाक सहकार दितल्या सगल्या तांच्या सामिलांचें निसणटण करचो दीस आसलो. ओय सर्वेस्पोर फिलिस्तीकारांचो नाश कोत्ता. क्रेत जुंव्यार उरल्यान तांचो गाजा बोडकें जालां. आश्केलोन सारकें ओगें पडलां. फाल्क्यांत अजून रावतात तीं तुमी. केन्ना पर्यंत तुमी गावे कोत्तल्यात. सर्वेस्पराचे तरवारी केन्ना म्हूण तुजें समाधान जातलें. पोत्तून तुज्या पोट्यांत वच. पुरो आतां थंड राव. सर्वेस्परान तिका एक आज्ञा दिल्ली आसा. आश्केलोनाचेर आनी दर्या किनारेर आसलेल्या गांवांचेर आक्रमण करूंक तिका हुकूम घाल्ला. तर कशी म्हूण ती थंड रावतली. देवाचें उतर हें.